देऊळवाडो पाली वाठारांतल्या वेता देवळाच्या फाटल्यान कांय भुरग्यां वांगडा गणेश व्हॉलीबॉल खेळटालो। बॉल परतून परतून देवळाच्या फाटल्या वाटेन वता हे खातीर फाटले जाळे मारपाचो तांणी विचार केलो। ते खातीर लोखणाचे पायप उबे करतना पायपाचो स्पर्श विद्युत सदयेक जालो। ताच्या पांयात जोटे बूट नाशिल्ल्यान ताका विजेचो नेट्टान धपको बसलो आनी ताका सुवातेरूच मरण आयलें। तशेंच ताच्या दोगा वांगड्याक कांय प्रमाणात विजेचो शॉक लागिल्ल्यान हॉस्पिटल उपचार सुरू आसा। पाली हांगासरल्या गणेश लक्ष्मण तिळवे 18 वर्साच्या भुरग्याक व्हॉलीबॉला खातीर पोल उबो करत आसतना ताका शॉक येवन मरण आयलें। ही घटना पालया हांगासर 15 रोजी दनपारा 12:30च्या दरम्यान घडली। ज्या वाठारात हे भुरगे 2-4 भुरगे व्हॉलीबॉल खेळपा खातीर पोल उबारताले आनी त्या पोल उबारतना त्याचे वयले सायडीन वीज वायरी वयताले आनी त्या वायरींग स्पर्श जावन शॉक येवन हो भुरगो मृत्युमुखी पडला आनी तिळवे कुटुंबाचेर एक संकट आयला। तेच भशेन जायत्या वाठारांत काही भागात जर एक नजर मारल्यार अशें दिसून येता कांय जाण भुरगे हौशी खेळपा खातीर मागीर रातचे आसूं व्हॉलीबॉल आसूं किंवा फ्लोट लायट अशा पद्दतीचे खेळ खेळतना थेट खांब्यायल्यान किंवा थेट वीज खात्याक कळीत न करता लायट कनेक्शन घेवनय खेळतात अशी चित्र दिसता। हाचेर वीज खात्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा। अशे घडणुका परत परत घडचे न्हू तेचे खातीर सरकारान उपाय येवजण करची गरज आसा। ज्या पद्दतीन 18 वर्साचो तिळवे हो भुरगो आनी ताचे मरण आयला आनी ज्या पद्दतीन संकट तिळवे कुटुंबाचेर आयला अशी पुनरावृत्ती परत जावची ना तेचे खातीर थळावे पंचायती वीज खाते आणि सरकारान उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक TV खातीर।